गुळेली, होंडा आणि भिरोंडेच्यो सरकारी शाळा डिजिटल करपाक प्रयत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक मुखार काडपाक लागून हो निर्णय सरकार घेता अशेंय ताणें सांगलें। 70च्या गुळेली सरकारी शाळेत आयोजित केल्ल्या 3 दिसाच्या किल बिल हे कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हजर आसले। 16 तारखेसावन ही कार्यावळ सुरू जाल्ली। गुळेलीच्यो शाळा डिजिटल करपाचो ध्येय दवरिल्ल्याचे कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्याक विश्वजीत राणेन सांगलें। गांवगिऱ्या वाठारांतली भुरगीं फाटीं उरपाक जायना। 70तली भुरगीं आयज जैताची पावलां उबारीत चल्ल्यात, देखून तांच्या फुडाराक लागून हो प्रकल्प मुखार हाडला। म्हाका दिसता की भुरग्यांक टेक्नॉलॉजी एंड इनोव्हेशन आनी तुमचे ल्हान ल्हान जे भुरगे आहात हे भुरग्यांक योग्य तरेचे फॅसिलिटीज उपलब्ध आनी फुडें जर तांकां एक वेगळे तरेचे पर्स्पेक्टिवान पळयल्यार आयज आमी सरकारान आसा, सरकारान असल्या कारणान आमी आमच्या 70च्या परिसरांत जे कितें आमी आमच्या भुरग्यां खातीर युथा खातीर करूंक शकता करपाचो आमचो प्रयत्न हो सदांच चालू आसता। हे प्रायजीसचें जे कारण कितें म्हणजे भुरग्यांक एक वेगळे तरेचे एक प्रोत्साहन दिवपाक, ताका एनकरेजमेंट दिवपाक की फुडें वचून बरें आनी कितें तरी करूंक जाय आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता। ह्या शाळेक म्हाका दिसता हांव तेच नितेशाक उलयतालो की पेंटींग बी सगळें करपाची गरज हांव एकूच सांगता तुमकां PTA अध्यक्ष आनी तुमचे सगळे टीचर कम्युनिटीक की हांव नितेशा कडेन हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर दिता ते ताबडतोब फुडले जानेवारी म्हयन्यांत पूर्णपणे पेंटींग पासून सगळे। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।